नमस्कार. गोवा टुडे साहिल नारोलकरांचे येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंय आनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्याक मेळून म्हादयचो विशय सोडोवचो. सामाजीकतायेक लागून येता तड काँग्रेसीची गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकर उलयली. कळसा भंडारा वायल्डलायफ बोर्डाची मान्यताय घेवंक कर्नाटक चल्ले. प्रधानमंत्र्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. कायदेशीर झुंजाकूय तयारी. करमालिपोंग म्हादय प्रवाह म्हादय विकली. कर्नाटक केंद्राचे कारस्थान. विरोधकाचे सरकाराचेर फार. प्रवाहाच्या रिपोर्टात कर्नाटकाच्या कामाचेर उतरना. प्रुडंट एक्सपोजे. पियर्न 10 वर्षाच्या चलयेचे अपहरण. परवरे पोलिसांनी मध्य प्रदेशाच्या जलामोराक उखल्लो. म्हापसा कोर्टान दिली 14 दिसाची कस्टडी. चवथ आयली तयेक शंकर गौरी आसनार. गणपती बसोवंक आदले सांजे माटोळी सजावटीक गोंयकार बिझी. बाजार भरले. बेमायज पावसान मळे गेले. माटोळी म्हारग. ऑलिंपिक रेसलर विनेश फोगाट बजरंग पुनिया गेले. काँग्रेसीत हरियाणातल्या जुलना वा दादरी मतदारसंघातल्यान फोगाट पुनियाचे बदली मतदारसंघातल्यान यत्न. दोन ऑक्टोबरासान सगळ्या मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे मेंबरशीप ड्रायव्ह. झेडपी वेंचणुकेची तयारी. बीजेपी करता खंय फटीचे मेंबरशीप. आणि भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सेगीत दुसऱ्या वर्सा एफसी गोवा जिखले. ओडिसा आड मॅचीत पेनल्टीचेर ट्रॉफी जिखली. कट्टीमणीन 3 पेनल्टी आडयल्यो. गोयचो मुख्यमंत्री तयार जाता जाल्यार कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन म्हादय विशयी प्रधानमंत्री मोदीक मेळचे. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकर गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयल्या. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान खंय तयारी दाखोवची. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक हाडपाची जबाबदारी आपली. प्रधानमंत्र्याकडेन उलोवप करून खंय विषय सुटो शकता. म्हादय के लिए जब भी आपका गोवा का सीएम तैयार होगा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ हमारे सीएम को बिठाने की. प्राइम मिनिस्टर जी को मध्यस्थी करने दीजिए. उनके हाथ में है म्हादय सेंट्रल इशू. तो प्राइम मिनिस्टर जी को आने दीजिए आगे. आपके गोवा सीएम को भी थोड़ा सा नेतृत्व करने दीजिए. हम म्हादय इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं. तो सेटलमेंट हो सकता है आपके हिसाब से? अगर आई एम नॉट द अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ गोवा एंड सीएम ऑफ कर्नाटका. ये तीनों का मीटिंग हो सकता है, करेंगे और इशू सॉल्व जरूर होना चाहिए. थैंक यू सो मच. कळसा भंडोरा प्रकल्पाचो प्रस्ताव वायल्डलायफ बोर्डान धुकल्ले उपरांत कर्नाटक सरकार एक्टिव्ह जाला. प्रकल्पाक मान्यताय मेळोवंक घेवपाक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्याक मेळटले. मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय जाला. सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर झुंज दिवंक खंय तयार. कायदो खात्याक सल्लो मागला. प्रकरण कोर्टान आशिल्ल्यान मान्यताय फुडें धुकल्लेली. कर्नाटक सरकारान म्हादय योजने खातीर 10.5 हेक्टर जमीन वापरपाची परमिशन दिवची अशी मागणी करीत केंद्राक राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाक प्रस्ताव धाडिल्लो. ह्या प्रस्तावाचेर चर्चा करत असताना मंडळाच्या बैठकीत गोवा सरकारान ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केल्ल्या कारणान हेजेर आमी तोडगो काडू शकनात. त्या खातीर तेंच्यांनी कर्नाटकचो जो प्रस्ताव आसा तेका नामंजूरी दिल्ली आसात. तेजे पडसाद आता सध्या कर्नाटकात निर्माण जाल्ले आसात. कर्नाटक विरुद्ध केंद्र असो संघर्ष या म्हादय प्रश्नाचेर निर्माण जाल्लो आसा. या प्रकरणी कालच कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हादय विषयाचेर सर्वपक्षीय
शिष्टमंडळ दिल्लीक वचून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवपाचो निर्णय तेंच्यांनी घेतिल्लो आसा. तशेंच ह्या संदर्भात कायदेशीर लढाई लडपा खातीर आनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपा खातीर कायद्याचो अभ्यास करपाची सूचना कायदा विभागाक दिल्ली आसात. तशेंच वेगवेगळी मार्ग आसात ते मार्ग कर्नाटक सरकार सध्या अवलंबताना दिसून येत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. सरकाराची कर्मा लिपोवंक म्हादय प्रवाह नेमल्या कर्नाटक आणि केंद्राच्या कारस्थान आमदार विजयाचो सणसणीत आरोप. वेंझी म्हणटा म्हादय विकल्या धापूंक प्रवाह. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा सरकार पानां पुसता. प्रवाह समितीच्या रिपोर्टात कर्नाटकाच्या कामाचेर उतर ना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. विरोधकाचे सरकाराचेर फार. म्हादय प्रवाहाचे गोंयांत फक्त ऑफिस मात गोंयांत लाव ना म्हूण प्रुडंटान ब्रेस्तारा रिपोर्ट केल्लो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. प्रवाह म्हणटा ती एक एक्चुअली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान सेंट्रल बीजेपीचें आनी कर्नाटका बीजेपीचें गोंयकारांचे कानान घालपाक आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. आनी प्रवाह म्हणटा ते म्हजे कोतान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक, ताका एक बेजिकली गोंयकारांक हुडवींक करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें. आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा. एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली, आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा, थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें? इन्स्पेक्शन जालें, कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक, थंय तांणी कर्नाटकाच्या हॉस्पिटॅलिटीक थँक्यू म्हणलें. आनी हे प्रवाह पळय हे ओन्ली एन आय वॉश, पानां पुसपाचो प्रयत्न चल्ला हे सरकाराचो. त्याच हाऊस कमिटीची अजून एक मिटिंगे नंतर कांयच जावंक ना. दिस गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड ऑलमोस्ट 13 crores on legal battle in the Supreme Court trying to defend Madai. This government has spent about 70 lakhs on visits of ministers and officers. What are they doing? They are saying we will fight a legal battle. They say they have full faith in the court. When is the date coming? When is the Supreme Court date coming? Ki Pravah is a failure. Pravah has been just a face wash. म्हणजे जे हे सरकारा गेले कोरन्यो ज्यो आहाय म्हादय विकून दिली, सेल केलो, जे भाशेन जमन्यो आहात विकून दिताय ते भाशेन जे म्हादय ते विकली ते म्हादयचे सोन डायवर्ट करपा म्हणून हो प्रवाह घडून हाडलो ताकी जो सरकारागे जो फेस आहा तो फेस साल्वा करपाक आनी इलेक्शनाक सगळो घुसपा कंट्रोल करपाक. वेर इज द कमिटमेंट ऑफ द हाऊस कमिटी? ताबडतोब हाऊस कमिटी मेळपा जाय विथ डेडलायन्स ऑफ एक्झिक्युशन. डिसिजन घेयली जाय नाही. परत 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 घुसपोड कित जाय आनी कित जाय. बीजेपी कार्यकर्त्यांक आज हांव विचारपा सोदतां, व्हॉट डू यू ऑल वॉन्ट और क्या चाहिए तुम्हें? आणि प्रवाह प्राधिकरणाचे जे सध्या कामकाज चाललेले आसा ते कागदी घोड्या सारखेच चलताले आनी तातूंत गोंय सरकारान जरी कितल्यो शक्त्यो बडयल्यो जाल्यार त्यो संदर्भात प्रवाह प्राधिकरण जे आसा हे आपले हात वयर करपाचे धोरण जे आसा त्याच्या फुडें चालू दवरताले, हातूंत मातूय दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पिळर्ण 10 वर्षाच्या चलयेचे अपहरणाचे केसीत पर्वरे पुलिसांनी मध्य प्रदेशाच्या जलाम मोहर म्हणटा ताका उखल्लो. ताका म्हापसा JMFC कोर्टान 14 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. जलाम एके बिल्डिंगेर सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो. चलयेचे आवयन पुलीस कंप्लेंट दिल्या उपरांत ताका धरलो. ऐसे ही झूठ डाला, पिताजी ने झूठा आरोप डाला आपके ऊपर. पिळर्णा हांगासर एक मॉलेस्टेशन केस जाल्ली आसा. जलम मोहर हो मध्य प्रदेशातलो, हो पिळर्णा हांगासर वॉचमॅन ड्युटी करतालो. ताणें थंयच एक चेडवाक मॉलेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो. ते मायनर चेडूं आसा ते बॉय करतकूच तांचे ते स्थानीक लोक लागीं आसले ते ताका हेल्पा खातीर धांवले आनी तांच्यांनीच पर्वरी पुलिसाक कॉल केलो. पुलीस ऑन द स्पॉट पावन तो जलम मोहर ताका अरेस्ट केलो. ताका आतांच म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो. कोर्टान 14 दिसाचो GC मारिल्ली आसा. आतां पर्वरी पुलीस फुल्ली इन्व्हेस्टिगेशन करतात. सौरव श्रीवास्तव, स्टुडंट. चवथ आयली तर एक शंकर गौरी आसनार बसली.
बाजारात म्हारगायचो मार आसतनाय गोंयकारांची उमेद उणी ना. गणपती उखलूंक सुरू, माटोळी सजावटीचे कामाकूय नेट आयला. बाजारांनी माटोळीचे सामान घेवंक लोकांची घे गर्दी. देमायज पावसाक लागून अंदू माटोळीचे सामान म्हारग. खासा रिपोर्ट. जो माटोळेचो बाजार आसा तो सद्याक लागला. अशें आयकपा येता की ह्या वर्सा खूब पावस पडला, तेजे लागून जे कितें फळां मेळटा, कितें कात्रे जावं कितें, ताका खूब लुकसाण जालां आनी तेजे लागून माटोळी खंय तरी गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा जी माटोळी आसा ती म्हारग आसा. मातशी कमी आहा. फक्त ती गाबऱ्यो म्हणटा पळय त्यो 100 रुपयांनी एक आसा. हरशीं सगळी 50-50 रुपयान जाला. पावसाचो प्रभाव आमकां 100, 200, 200, 100, 300 कितें मेळटा तोंडाक येता ते पयशे. 50 रुपया. 50 रुपया सगळें लोक म्हणटा म्हारग विकता. म्हारग विकता. थोडो लोक 100 घालता. आमी फुड्यान येयले म्हणटा आमकां गिरायक सोदता कशें दिलां. आमी म्हणल्यार सगळे 50 घालता आनी आमी घालता 50. पूण ह्या फावटी पावस पडला हय मातशें पिड्यार म्हणल्यार आसा रे वेपार आनी थोडो लोक घालता 100. तर आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा की कशा तरेन जे लोकूय म्हणटा की खंय तरी जे माटोळेचे सामान आहा ते म्हारग जाला. म्हारगूच आसा. आमकांच म्हारग मेळ्ळो पण आमकां म्हारग दिवचें पडलें न्हू. कित्याक पावसा लागून बीन कितें पावसाने वेपारूच ना म्हणटात. मातशें म्हारग दिसता कारण रावंड ऑफ केला रेट तेणी 50, 100, 150 अशेंच. पण ओके वर्सांतल्यान एकदां न्ही चवथीचे तांकां आमी इतले पयसल्यान ती त्रास करून हाडटात न्ही सामान. सगळ्यान म्हारग माटोळी म्हणटा ते पणजेन. हय तुमी खंयचे तर? हांव पणजेचोच. पणजेचे कस्टमर आहा न्ही ते म्हापशा वता नाल्यार बाणस्तारी वता. कितें हांगा म्हारग म्हणून? हय. तर आमी पयलो सद्या पणजे जो माटोळेचो बाजार भरला तो आमी पयलो लोकां कडेन उलयले, जी विकता तांचे कडेन उलयले. लोक म्हणटा की हे फावटी माटोळी मातशी म्हारग जाल्या. ऑलिंपिक रेसलर विनेश फोगाट आनी बजरंग पुनियान राजनितीच्या आराखड्यात उडकी मारली. दोगांनी हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी काँग्रेसीत एंट्री मारल्या. जुलना आनी दादरी मतदारसंघांतल्यान फोगाटाक काँग्रेस तिकीट दिवपाची शक्यताय. पुनियाक खंय बदली मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढोये. कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है. जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी. मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है. बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से. मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े. हम उनकी लड़ाई में साथ हैं. शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं. और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी. आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के. तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे. जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है. कोर्ट में हमारा केस चल रहा है. वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे. खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा. ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे. जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे. और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है. किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है. जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी. कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी. ये
हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। 2 ऑक्टोबरासावन सगळ्या मतदारसंघांनी काँग्रेस मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करता। काँग्रेसीचे PSC बसकेंत निर्णय जाला। प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर बसके उपरांत मिडिया मुखार उलयलो। काँग्रेस ZP वेंचणुकीची तयारीक लागल्यात। प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो। युरी म्हणटा म्हादेव वेल्यान मुख्यमंत्र्याक तासलो। काँग्रेस पक्ष हे 40 मतदारसंघात आपले ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग, ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग हे करतलो आणि 2 ऑक्टोबराक मेंबरशीप ड्रायव्ह काँग्रेस पक्ष हो चालू करतलो, कित्याक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती, सो त्या दिसा आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह हे चालू करतले। गेल्ले 2 आठवडे आमी पळयले की गोंयांत हे सरकार, ह्या सरकारान ज्या गोंयच्या जनतेक जी आश्वासनां दिल्ली 2012 ती एकूय पुराय जाल्ली ना आणि ज्यो गोंयच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो आज भरमसाट हे सरकार आज कन्वर्जन करता, विकपाक उठला, ते आमी मुद्दे आमच्या इन्चार्जा मुखार दवरल्यात। जे 2 दीस पयलीं जो गोंयचो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय तो म्हणल्यार की चीफ सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जो स्वतः आज इल्लीगल लँड कन्वर्जनान जो सापडला तो आमी आमच्या इन्चार्जाक आणि सेक्रेटरी इन्चार्जाक सांगला की हो विषय हो नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय। We had asked for a delegation, all party delegation to be leaded to the Prime Minister. But this double engine Sarkar has failed Goans. Even the Chief Minister of Karnataka got an appointment with the Prime Minister, but this Chief Minister doesn't have time. This engine, the central engine, seems to have scrapped this engine of the Goa engine. They have failed. 13 crores rupees have been spent as legal fees on Madhai. 75 lakhs has been spent on visits of ministers. संगठन को पैर जमाना पड़ेगा और उसमें हर जगह से अभी जिस तरीके से काम शुरू हुआ है उसको और तेजी लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमारा टारगेट जिला परिषद और उसके बाद असेंबली हमारा टारगेट रहने वाला है। इसलिए हम बड़ी सोच समझकर कदम हमको बढ़ाना है। इसलिए आज सिर्फ सब लीडर के साथ हम चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोग्राम PCC की ओर से बनता है उसमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हमारे सुझाव रहेंगे और सब मिलकर एक साथ होकर हम असेंबली के लिए और जिला परिषद जो भी लोकल बॉडी चुनाव आएंगे उसके लिए हमको तैयारी करना है। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळत राहात प्रुडेंट। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता। भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी 2024 FC गोवान उखल्ली। ओडिसा आड जाल्ले मॅचीत पेनल्टीचेर FC गोवान जैत मेळ्ळें। लक्ष्मीकांत कट्टीमणीन 3 पेनल्टी आडवून जैत मेळ्ळें। फाटल्या वर्सा ही ट्रॉफी FC गोवा जिखिल्ली। 3 गोलाचेर मॅच ड्रॉ जाले उपरांत पेनल्टीचेर निकाल। घरामेरेन रस्तो नाशिल्ल्यान वेळगे सुल्ल्याच्या चारीच्या फामिलीक दिसपट्टी कास्तीक। कितलेशेच वर्सां आदली पायवाट आसा तशी। दुयेतीक दोतोरा कडेन व्हरतलो जाल्यार कदेलेर बसून उखलून व्हरचो पडटा। आज मेरेन कोणाचेच लक्ष दिना। तो गणपती करता। रस्तो नाशिल्ल्यान मुर्ती शाळेचेर परिणाम। सिद्धार्थ कांबळीचो खासा रिपोर्ट। गणपती करता आता जवळजवळ 150 वर्सां सुमार जाली, 4 पिळग्यो जाली गणपती करता। म्हणून आमकां वाटेचो मातसो प्रॉब्लेम जाला। लोक गणपती व्हरपाक येता म्हण ते कितें येता ते बेजारून येता, ताका येवपाक वचपाक बरें मेळना, नाजाल्यार कितें करचें पडटा, नाजाल्यार आमी तांकां व्हरून थंय अर्दे वाटे तरी पावपाक जाय। कांयच ना, पयर माड पडलो हांगासर,
तो माड पडलेलो वचपाक वाटना उदक भरला सामकें तुमकां उदक वयता येवपाक वयपाक येवपाक त्रास जाता ही वाट तुमची ही सामकी वाट ह्या वाटे वयल्यान तुमी कितले वर्सां जालीं हे वाटेन वयता आमचे हांगा दसऱ्याक तरंग येता दारान भोंवपाक शेवटी ही वाटेची शेवटी येवपाची आनी मागीर अशें वयता आनी मागीर दसऱ्याक सुवारी येता दारान आमच्या तुळशी कडेन ते सुवारी वाजून वयता थोडे आतां ना म्हणटा न्ही आमी त्या सिद्धेश्वराक नांगोर करून दिता नांगोर केल्या शिवाय थंय दोत बांदूंक मेळना ते आमी करून दिवचें पडटा पारंपारीक वाट आशिल्ली न्ही ती पयलीं येताले वयताले लोक पयलीं हेवटेच्यान लोक खूब वयताले आतां तेवटेच्या रस्तो जालो हेवटेच्या रस्तो जालो आतां तेवटे वचना हेवटे शॉर्टकट वेळ घ्या वचपाक पेशंटचे सगळ्यात जास्त त्यांची हाल होता पेशंटना डॉक्टरकडे जाणं मिळत नाही डॉक्टरला पेशंटकडे जाणं मिळत नाही डॉक्टर येतात आणि इथून किती चालायचं म्हणतात आणि ते परत जातात अजूनपर्यंत तेच सांगता आशा दाखयता आमकां फक्त इलेक्शना टायमार आशा दाखयता आतां परत गव्हर्नर आलो ताका आमी खुर्ची येयली खुर्चेर बसयलो ह्या खुर्चेर मातसो उबो रावलो परत ते खुर्चेर बसयलो परत दवरलो परत असो माडयांक धरता आनी कितें म्हणून अशें करून आमी येलो बोटाल्या घरा कडेन सुद्दां नाल्यार हांगा कांयच ना नुस्त्याक जाल्यार धांवूंक जाय पाव कालो जाल्यार धांवूंक जाय आनी कितें जाल्यार धांवूंक जाय ते बी आतां आमचे कडेन सिलिंडर जायना लोक आपटी धोपटी कशें तरी घरा हाडटा जालें आनी म्हाजी अशें पळय कितें जालें तेन्ना परिस्थिती कशी आसली हांगासर हांगासर वाटेची अडचणच न्ही वाट नाशिल्ली ते लोक कितें जाता आनी जो आमची मुर्ती वाडोवंक शकता आसली पूण कितें जाता आमकां रस्तो ना न्हू इतके हाचे आमचे त्रास जाता ते हेजेर आमी कितें करूंक शकता आतां आमकां हे कितें तरी हे रस्त्याक कितें तरी आमकां सरकार हे तोडगा काडचोय आणि कितें तरी काम असतात न्ही बायलांकी भायर वचूंक जाय असतात कोण बरो नसता तांकांय आमी खुर्चे घालून व्हरता चौथीक घराघरांनी सजावटीक गणपतीच्या येवकाराची तयारी माटोळी मूर्ती वजी फराळ हालींच्या तेंपार सगळे रेडमेड मात मांद्रेच्या संजय सातुस्करान गणपतीचे फेटे कमरपट्टे माटोळीची तोरणां स्वता शिवून विकूंक दवरल्यात बाजारांतले फेटे गणपतीच्या तकलेक फिटिंगाक कमी अदीक जातात म्हणून तो हातीत शिवता नमस्कार आम्ही आसात मांद्रे हांगा संजय सातोस्कर गेल्या कितलेक वर्सां तो टेलरिंगाचें काम करता गेल्या 2 वर्सांच्यान तो ह्या चवथीच्या टायमार 100 ते 150 असे फेटे तयार करता आणि हाच्याकडे खूपशे लोक येतात माझं नाव संजय सातोस्कर यंदा आम्ही चतुर्थीसाठी स्पेशल गणपतीसाठी कमरपट्टे केले गणपतीला कमरपट्टे आणि माटोळीला असं तोरण पण केलं माटोळीसाठी आणि हे कमरपट्टे केले आणि वेल्वेटचे सेले पण केले असे बाजारात फेटे असतात विकायला पण ते कार्डबोर्डचे असतात आणि ते गणपतीच्या डोक्याला सारखे असे फिट बसत नाहीत असे उकलून राहतात आम्ही त्यांना कॅनव्हास घालतो अच्छा कॅनव्हासचे आम्ही करतो ना ते गणपतीला सारखे फिट्ट बसतात आणि असे उकलून मित राहत नाही आणि बांधायला पण चांगले राहतात गेल्या वर्षी नाही म्हटलं तर 50-60 फेटे आम्ही विकले अच्छा यावर्षी आता जास्त केलेले आहेत बघूयात अशी ही कला असते ना ही हातची कला असते आणि ह्या कलेला तुम्ही कितीही वाढवू शकता त्याला कितीही स्पर्धक जरी असले तरी काही टेन्शन नाही कारण ती हातची कला असते ना ती किती आपण वाढवू शकतो त्याला कॉम्पिटिशनला कोणी राहिले तरी हरकत नाही ओके आज सरकार अनेक लोकांना शेतकऱ्यांना किंवा अनेकांना मदत करतायत तुम्हाला मदत तशी आम्हाला कोणी करत नाही मदत पण तुमची काय मागणी सरकारने लक्ष दिलं पाहिजे आणि असे कलाकार असताना त्यांना प्रोत्साहन देऊन पुढे आणले पाहिजे कारण आम्ही खेड्या गावातले आमच्याकडे जसं कोणी लक्ष देत नाही ना बरोबर म्हणून आम्ही फाटी राहतो अच्छा सध्या चौथ येता आणि चौथीच्या या बोवाळान लोकांक जे फेटे गणपती फेटे जे लागतात
हे मांद्रेचो संजय सातोस्कर हांणी बऱ्यापैकी तयार केलेले आसा. म्हणून म्हणटा की खंयचीच कला कमी ना, पूण कला ही टिकोवन दवरची खूब गरज आसा आणि हे कला टिकोवपाचें काम जे आसा आयज मांद्रेचे आमचे संजय सातोस्कर जे आसा टिकून दवरलेले आसा. तय जाली. गणपतीची आवय बापूय शंकर पार्वती आसनार बसली. कितलेशेच सांजे गणपती घराघरांनी पावले. त्रयोदशीक शंकर पार्वतीची पूजा केल्या उपरांत फाल्यां गणपतीची पूजा. गणपती गणाधिपती. तरी सांजे सणाक परबेकूय आवय बापायकूय मान दिला. खूब उमेद जाता. म्हणजे फाल्यां चवथ आनी आयज तय. तय दिसा कितें करप तर तय म्हणजे तृतीय. म्हणजे शंकर आनी पार्वतीची पुजा करप आनी फाल्यां गणपतीची पुजा. अशे तरेन लोक चवथ मनयतात. तय म्हणजे तृतीया. त्या दिसा शंकर पार्वतीची पुजा करपाची आसता आनी शंकर पार्वतीची पुजा केले गौरी आनी महादेव देवाची पुजा करप. दुसरे दिसा मागीर गणपती तांचो आवय बापूयनी महादेव आनी गौरी ताका लागून ताचो भुरगो गणपती. आवय बापायची पयले दिसा पुजा जाता. दुसरे दिसा गणपतीची पुजा करतात. विनायकीची. गणपतीची चतुर्थी म्हणजे विनायकी आनी विनायकी गणपतीची पुजा करून ताका रात दाखयतात, आरती दाखयतात आनी ताका पुजेक लायतात. थोडे 1.5 दीस करतात, थोडे 5 दीस करतात. हो उत्सव. तृतीया हे तृतीयेची लागून हरितालिका आसता आनी ते तृतीयेचो उत्सव महादेव पार्वतीची पुजा आनी मागीर दुसरे दिसा गणपतीच्या दुसरे दिसा पंचमी आसता तशी पयली. ते दिसा नवें धान्य आसता पळय ताका धान्य लक्ष्मी म्हणून ते कणस आसता पळय ते हाडून पुजेक लावपाचें आसता. तातले 2 कण नव्या नैवेद्याक देवाक दाखोवपाचे आसता. अशे तरेन हो उत्सव साजरो जाता. सार्वजनीक ठिकाणी तय अशी आसना. प्रत्येक जाण आपापल्या घरांत ते तयेची पुजा करतात. हांव तुळशीचारी प्रुडंट मिडिया खातीर. मजगतीक गणपतीक घराघरांनी व्हरपाक सुरवात. पळयात गोंयभरची खिणचित्रां. चवथीची माटोळी सजली. कांगला, कवनाळा, सोपारे, आंब्याचे ताळे, रानवटी, फळाफळावळ माटोळी बाजारांनी राशींनी येवपाक ही माटोळी रानांतल्यान काडटा कशी, एकठांय जाता कशी ते पळोवंक प्रुडंट कासरवण्ण्या ग्राउंड झिरो पावले. माटोळेचे फळाफळावळी वखदी म्हत्व आसा. सैमाचे ग्रिस्त दायजा खातीर खासा रिपोर्ट. चवथ हो गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो सण. आता चवथ लागीं पावली काय खुबशे गोंयकार आमी पळयता की ते रानांत भोंवपाक स्टार्ट जाता. आता हे रानांत कित्याक वयतात जाल्यार चवथीची जे माटोळी करतात तेका जे सामान लागता ते मागीर कांगले जावं, कवनाळा जावं वा हेर कितें सामान जे आसता ते सगळे रानांतल्यान हाडटा. माटुलांक भाऊ, हळसा कांगल्यांक भाऊ, कवनाळांक भाऊ आनी ते जमा करून काय ना हाडू आनी ते बाजाराक व्हरपाचे आनी तशी अशी माटुलां काय ना खंय आसा ती अशी सोदून बघून ती काडपाची आनी ते एकठी करपाची, तेतून हारान काडपाचे, एकठी करपाचे आनी ते व्हरपाची. ही माटुलां म्हणजे ती गणपतीक शोभेच्यासाठी बांदपाची. हारान अशें काडप, अशें काडले, अशें काडप, अशें ते अशी एकठी करप आनी ही तेची माती अशें ते कापून हे घोस मातयेक बांदपाचे. हे आनी ते सोदून काडपाचे, हाडपाचे. हे अशें काय ना नागियाला म्हणटा ताका. आमचे भाशेंत काय ना ही नागियाला. ती आता हरवी आसतना म्हाका दिसता अशी दिसता. हरवी आसतना अशी पिकं दिली काय अशी जातली तांबडी. ते काडून काय ना हे घोस अशें हाडपाचे आनी ते मागीर ताका दोर घालून ते मातयेक बांदपाचे. हे आता कसले म्हटल्यार तुमी? हे कांगली. वखदाक ते झाडाचे पाळ येता. कसल्या वखदाक येता ते? म्हणजे काहीतरी जिवाणे चावले, जिवाणे चावले जर काय ना जाल्यार ही फळां येतात ती होया सगळो दोर माटोळ्यो घोव आणि कसलो बानी ना आनी बानी ना. आनी हे विकपाक व्हरपाचे द्वार
हे आम्ही बाजार होतले काय ना हेचे माटोळेचे सामान त्यांना हे द्वार काढून व्हराप. खबरो इतल्यारच सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.